नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी समाज माध्यमांचेर घाल्ल्या एका संदेशात पक्षाची पोकळ फटिंगपणां वयर सरल्यात. कर्नाटकांतल्या अर्थीक परिस्थितीचो संदर्भ घेवन खरगे हांणी वेंचणुकेंत हिस्पा भायर गुंतवणुकीचें उतर दितना पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी फुडलो विचार करप गरजेचें आसा अशें म्हणिल्लें. हो मुद्दो घेवन आतां भाजपा काँग्रेसीचेर खर टिकास्त्र चलयतना दिश्टी पडटा. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी आयज भाजपा मुख्यालयात आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेत हे संबंधान उलोवप करतना काँग्रेसीचे सरकार ज्या राज्यांत वेंचून येता त्या राज्याची परिस्थिती काबार जावंक लागता अशें सांगलां. कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं. हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए. कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए. कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया. हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए. और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके. कर्नाटकातले काँग्रेसीचे सरकार परत एक फावट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. काँग्रेस सरकारान वेंचणुके आदी जाहीर केल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांक लागून सध्या कर्नाटकातली अर्थीक परिस्थिती खालवल्या. हे विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना कर्नाटकाचे घरमंत्री जी परमेश्वर हांणी राज्याची वायट अर्थीक परिस्थिती आशिल्ल्याचे स्वीकारून लेगीत हाका लागून आमी सुरू केल्ल्यो येवजण्यो बंद करचे ना अशें धाडसी विधान केलां. I do agree that there is a strain on the finances. Everybody agrees. But that doesn't mean that we are going to stop them. We have, as I said, we have made a provision in our budget, 56,000 crores, consciously. It's not just off the cuff we have done it and now we got into trouble. Yes, there is a strain on the budget, but definitely, we continue to implement. आयज जम्मू काश्मीरातल्या अनंतनाग वाठारात दनपरां लष्कर आणि आतंकवाद्यांमदीं जाल्ल्या फारपेटांत 2 आतंकवाद्यांक सोंपोवपाक लष्कराक यश मेळ्ळें. तशेंच आनीक एका तिसऱ्या आतंकवाद्याक सोदपाची प्रक्रिया अजूनय सुरू आसा. पुलीस आणि लष्कर हांणी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शांगस जंगलाच्या वाठारात ह्या आतंकवाद्यांक धरपा हेतान आयज सकाळी ही मोहीम सुरू केल्ली. अजूनय ह्याच वाठारात तिसरो आतंकवादी लिपून आसा अशी माहिती लष्करान दिल्या. झारखंडात 13 आणि 20 नोव्हेंबर दिसा 2 पावड्यार जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा आणि वांगडी पक्ष तशेंच झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि तांचे वांगडी पक्षा आड झूज सुरू जाला. उमेदवाराचे अर्ज भरपाची प्रक्रिया सोपून आता जनतेचो कौल मेळोवपाक दोनूय बाजू नेटान प्रचाराक लागल्यात. मजगतीं आयज भाजपाचे म्हालगडे फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह रांची हांगा भाजपाच्या कार्यालयात 2 महत्वाच्या बसकांनी वांटो घेतले. तांचे सयत संघटनेचे मुखेली लक्ष्मीकांत वाजपेयी तशेंच झारखंडाचे भाजपा वेंचणूक प्रभारी शिवराज सिंग चौहान आणि सहप्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ह्या बसकेत वांटो घेतले. तशेंच फाल्यां अमित शाह घाटशिला, सिमरिया आणि बरकट्टा वाठारात 3 वेगवेगळ्या भौशीक सभेंनी वांटेकार जावपाचे आसात. गोय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी शुक्रारा काँग्रेसींतल्यान भाजपात प्रवेश करपी 8 आमदारांचेर दाखल केल्ली अपात्रता याचिका भायर आयल्या. काँग्रेसीचे कार्यकारी समितीचे वांगडी आणि आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आणि आमदार दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकार, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, रुडोल्फ फर्नांडीस, केदार नाईक तशेंच राजेश फळदेसाय हांच्या आड ही याचिका दाखल केल्ली. नेमाप्रमाण ह्या आमदारांचो पक्ष प्रवेश बेकायदेशीर नाशिल्ल्याचे सभापती तवडकार हांणी स्पष्टीकरण दिलां. स्पीकर म्हणजे ऑर्डर पास केलेला त्या ऑर्डर थ्रू राजाने ते एलिगेशन करतात त्याने उपयोग करू शकतो.
लावले की घेतले त्या हाजे हांवें कितले रे घेतले सर ते म्हजोच एक न्ही ते तांचे सबमिशन हें सगळें जाल्यार स्पेशली हांवें जस्ट फास्ट ट्रॅक घेवपाचोच प्रयत्न केलो म्हणजे अनेक गजाल तांचे एडवोकेट आनी बाकी सगळें आसा न्ही ते डिटेल्स तांकां विचारला तुजी मेळटा हांवें फास्ट ट्रॅक घेवपाचो प्रयत्न केलो. सभापतींनी हे आदी लेगीत अशे तरेच्या पक्ष बदलाचे समर्थन केला. त्यांना आयचो हो निर्णय अपेक्षित आशिल्लो अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकार हांणी पत्रकारांक दिली. क्रायमूय तोच करता आनी त्या क्रायमाचो जजूय तोच जाता कशें जावपाक शकता. सो तो सांगतालो की आपणे त्या दीस तांकां लोटस सिंबल दिलो ते आपणे रॉंग केलो म्हणून सांगपाक शकतालो ना. सो इट इज एक्सपेक्टेड. 2 वर्सां जशें आमचे एडवोकेट अभिजितान सांगलें की 10th शेड्युलाचो उद्देशूच कितें आशिल्लो की डिफेक्शन प्रिवेंट करप म्हणून ताका एंटी डिफेक्शन म्हणटा. सो आयची ह्या स्पिकराचे ऑर्डरीन गोंयच्या स्पिकरान परत एकदां प्रूव केलें की इट इज नॉट एंटी डिफेक्शन लॉ बट इट इज लॉ फॉर डिफेक्शन तें प्रिवेल जाता. सेकंडली ही ऑर्डर जर पळयली जाल्यार इट इज अ झेरॉक्स कॉपी ऑर्डर ऑफ माय अर्लियर पिटिशन when the earlier speaker had given the order. It's the same. त्यांनी फक्त नावां चेंज केल्या आणि तीच ऑर्डर ते यूज करतात. सो देर इज नथिंग न्यू इन दिस ऑर्डर अँड वी ऑल एक्सपेक्टेड दिस ऑर्डर अँड दॅट्स वाय आय ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द सोशल मीडिया that we don't expect the speaker to pass a fair order on line with the 10th schedule. So this order is completely in violation of the 10th schedule. दिवाळी आणि छठ पूजे निमतान भारतीय रेल्वे मंत्रालयान प्रवाशांच्या सुविधे खातीर 7,000 खासा रेल्वे गाडयो उपलब्ध केल्यात. आयच्या दिसा 168 रेल्वे गाडयो ह्या मोहिमे अंतर्गत मंत्रालय चलयतले. ह्या मोहिमेच्या संचलनाविशीं नियाळ घेवपा हेतान तशेंच प्रवाशांकडल्यान प्रतिक्रिया घेवपाक केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लीच्या रेल्वे स्थानकाचेर वचून लोकांकडेन संवाद साधलो. दूरदर्शना बरोबर केल्ल्या खासा मुलाखतीत गरीब आणि मध्यम वर्गीय लोकांक महत्वाचो आशिल्लो रेल्वे प्रवास सुधारपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला नव्यो सुविधा दिवपाक आमी वावुरता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है. आप देखो जिस तरह से ये छठ और दीपावली के महापर्व पे सब जगह व्यवस्था की गई है. बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं लोगों के मूवमेंट के लिए, बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में मूवमेंट हो सके और एक रिकॉर्ड संख्या में 7,435 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. कल तक 51 लाख लोग स्पेशल गाड़ियों से जा चुके हैं. तो बहुत बड़ी सुविधा है और इस सुविधा को बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है. लास्ट ईयर कई सारे नए प्रयोग किए गए थे. उस अनुभव से जो सीखने को मिला उनको इस साल और भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है. सभी पैसेंजर्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने एक बहुत ही कोऑपरेटिव वे में इतने बड़े आयोजन का किया. तंत्रज्ञानावरवीं पयशांचे दिवप घेवप म्हळ्यार UPIन ऑक्टोबर म्हयन्यांत सगळे विक्रम मोडल्यात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत UPI वरवीं 23.5 लाख कोटी रुपयांचो वेव्हार जाला. ही माहिती NPCIन शुक्रारा दिली. एप्रिल 2016 वर्सा UPI सुरू जाले उपरांत आतां मेरेनचो हो सगळ्यात व्हड आंकडो आसा. सप्टेंबर म्हयन्याच्या तुळेंत ऑक्टोबर म्हयन्यांत UPI वेव्हार 10% वाडल्यात. ऑक्टोबरांत दिसपट्टो वेव्हार 535 मिलियन इतलो आशिल्लो. मुंबईच्या वानखेडे खेळा संकुलात सुरू आशिल्ल्या भारत आणि न्यूझीलंड मजगतच्या कस लावपी खेळामाळेच्या तिसऱ्या खेळाच्या दुसऱ्या दिसा भारतान पहिल्या डावात 28 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या. भारतीय पंगड पहिल्या डावात सगळे गडे वगडावन 263 धांवड्यो नोंद करपाक पावलो जाल्यार न्यूझीलंड पंगडान आपल्या पहिल्या डावात 235 धांवड्यो केल्यात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.